गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग. आज चढवलं ते जाना मग कसं दुखतं घंटे चले आता 8 तो घंटे चले 8 जाऊन 5 मिनटं. आज हम गेले वेडिंग एनिवर्सरी आणि हे वेडिंग एनिवर्सरी दिवसूची म्हाका हें जेवकात ताजी खातीर हांव वचना मस्त अवॉयड करता स्पायसी फूड. आणि त्या दिवस कसं जालें ते एक मिरसांग आसना ते चाबले त्या मिरसांग म्हाका दिसता मस्त तीख आशिल्लें आनी ते म्हाका इफेक्ट केलें. ताजे कडेन हांव स्पायसी पुरा चड खायना म्हाका गतच ना. हे मागीर गेले प्रॉब्लम्स एसिडिटी प्रॉब्लम्स. ताजे खातीर हांव काल दाखून आसना कसं नाही खायनी. आम्हाला पोट आसनाचें आतां चिकी थंड जावं मागीर पोट चड ताका कसं नाही भात दिवचें ना नाजाल्यार आनीक एक्स्ट्रीम जातालें. ताजे खातीर आसना आत्तां काल चिकी आशिल्लें बट आत्तां चिक्की बेटर असं. बट तरी पण म्हाका ते कॅर घेवपाक मस्त ताका. आय एम लिटल फायन नाव. आज पुरा क्लास पुरा कॅन्सल केला म्हळ्यार आज हांव पुरा रेस्ट करता. म्हाका वच्चें हांव शेड्यूल केला क्लास म्हाका आज तेव्हा आज थर्सडे आनी थर्सडे पुरो दिवस भायर आसता हांव. काल पुरो जेन्ना शेड्यूल केलेलें हांव लेकले वतालो सकाळीं हांव 6 घंटाके अलार्म दवरलेलें म्हळ्यार हांव उठोवन फटाफट हांव एडीट करता. फस्ट एडीट कोर न्हू ताचे मागीर हांव भायर सरता. बट सकाळीं 6 घंटा अलार्म जाल्यार मागीर म्हाका जायना म्हळ्यार मन जायनी वच्चाक. तर हांव कशें केलें की पुरो जाणांक मेसेज घालून सोडला की आज हांव येना आनी एडिटूय कर न्ही. आतां चिकी बेटर आसा आतां एडिटिंगा बसता. म्हाका तो इच्छा ना म्हाका ब्रेकफास्ट करच्या खातीर आतां तिका खातीर कसां करता आतां पळोवया. आतां ती सांगता सी नॉर्मल कसां की कर तीची करता गे आतां पळोवया. बट चिक्की बेटर आसा खाल करून पॉट चिक्की म्हाका खाल दवर का तो ऑटोमॅटिकली वता कितें जागे वता. हॅपी एनिवर्सरी. थैंक यू. व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग. गुड मॉर्निंग. आज हॅपी एनिवर्सरी इतलो सॉफ्ट आवाजान तो उलयतास. कोई बात नहीं, तुम ठीक हो जाएगा. चिल करो थोड़ा. आज हांव ब्रेकफास्ट करना. आज ही ब्रेकफास्ट करतास. वही आज ही शेफ बदलला. कसं तीक बी कसं नाही खायना ताजे खातीर तीक सांग एक काम करी पणपोळ करी म्हळ्यार चिक्की ते म्हळ्यार विदाउट ग्रीन चिली आसता ना तर चिक्की म्हळ्यार चिक्की खावच्या काही लायक जाता. माइल्ड खा. वय माइल्ड म्हळ्यार थोडे चड खायना. इट्स ओके. तर आज कसं स्पेशली करचे जायना. आज वेडिंग एनिवर्सरी असूनही काही करचे जायना. अरे और नहीं, वेडिंग एनिवर्सरी को कल मना लेंगे, परसों मना लेंगे, संडे को मना लेंगे. पहले तुम ठीक हो जाओ. फटाफट हांव क्योर करता ताजी मागीर एनिवर्सरी मनयता आणि हांव पानपळा बनयता. फटाफट बनयत रा बनिगे तो तप्पू का ठीक आहे. हांगा ती आज तीची पानपोळ करता असं आज जेवणाच कसं ना मग एक होत ना कसून करचा हांव कसन बनवू मागीर एक क्वेश्चन एवरीडे आसची. आता हा काही खावचा ना चड किंवा जेव ना काही मागीर हांव करना कसं नाही. तर मागीर तू कसं करता हांव खातल कसं नाही काय ना. तुका खिचडी कर खावा काय नाका हांव पळयता जेवका जाल्यार मागीर कसं करून खाता. मुगे लागी ऑलरेडी राईस असतो पुरा असतो. नाही ना जाल्यार असं पॅज थोडे पॅज करून ते खाता बस झालं. विदाउट मिरची कसं नाही नाकाची. कर खावा मागीर पेज आताची. आज नो स्पायसी डे मागीर कर मागीर हून पेज पळयता मागीर करता. आज हाका छुट्टी घ्या म्हणला सो ही इज ऑन लीव टुडे. म्हाका लीव म्हळ्यार म्हाका बजी वायट लागता. म्हाका हॉलिडे घेवची म्हळ्यार म्हाका नाकाची. पळय अशी तुका ना करियर ताका काम इतले पसंद आसता की ताका लीव घेवच्या का लायक जायना. अरे बट केन चौकी ना जाल्यार घेवका पडटा. ताजे खातीर हांव इतलो क्योर करता. अरे केन जाता. इट्स ओके. ओके आज कितले सॉफ्ट उलयतास ना. चलो ती आतां हांगा पानपोळ काडतास. हांगा पानपोळा पीठ रेडी जाला ब्लँड सुपर. आज पानपोळा वाटू नो चटणी ओनली पानपोळ सुपर. आज ब्रेकफास्ट इन करचे. ब्रेकफास्ट स्पेशल करीत असेल छा आईची दिवसा काही जेवका मस्त दिवस जगून म्हाका चिक्के म्हळ्यार म्हाका ते दाखयता असेल की आता तुका जास्त करून ते ग्रीन मिरसांग मस्त तीख असतात. तीख तोंड लायला मागीर केन जाता एसिडिटी.
सॉलिड आता या निकळतो फर्स्ट या निकलता आराम से कर फर्स्ट इथं फोल्ड करी बेस्ट सुपर हे पानपळ म्हणे एक सिंपल इन्स्टंट आहे काढी आता सो आता 2 पोळ रेडी झाला आणि हो इतले खात काही आज म्हाका पोट खाली दवरचें आसा ताजे हो, हो. खातीर दोन्ही खावचे बस आणि कांय ना चड जायते बस खा हा बाकीच काढता हे आता तांणी पिताचं आणि पानपळ वाटतं जॅम तसं कॉम्बिनेशन करतो गेले सुपर लागतो क्रिस्पी क्रिस्पी पानपळा टू जॅम आज या सुपर कसने म्हण येतल तुला मग हांव म्हणटा सुपर लागतं गायस पानपळा अँड जॅम कोणी खाल्ला वय पानपळा अँड जॅम केन्ना अरे. कमेंटा सांगा खाल्ला हांव पळय आजीला पानपळ वाटू सॉसय खाता ती हे जॅम तो एक नंबर लागता टोमॅटो सॉस जॅम फुल कॉम्बिनेशन मज्जा एक नंबर सुपर चलो फटाफट का रेडी जा आणि कामा बस जायत वय मग आज तुका लंच कसं ना भायर ये कॅन्टीन खाता के आजी असो हांव पळयता दनपार पॅज खाता म्हळ्यार चिक्की लाईट असते आणि नो मिरची ओके नो मिरची पळोवी नाका मिरची कर हां पळयना फायनली रेडी जाल्या आणि हांव चिक्की बेटर फील करता आसा ती सोण येता न्हू फुल न्यू ड्रेस घाला अरे वा व्हेरी नाईस हा थँक्यू सुपर दिसतात वय लायक दिसतस सुपर आजी अॅनिव्हर्सरी स्पेशल होय. although आम्ही काय सेलिब्रेट करना ती अरे अॅनिव्हर्सरी असं आणि आजी गुरुपौर्णिमा असं हा वय पुरो जाणां हॅपी गुरुपौर्णिमा हॅपी गुरुपौर्णिमा टू ऑल सॉरी म्हाका चिक्के आसना उलयता नासना म्हाका फोर्स दिवन उलोवचें जायना चिक्के मला प्रेशर पडता ताजे कितें हळू उलयता असं हट नाही हांव जोरान उलयता तुगेल बिहा फारी आज तू मेगेल आवाज घे ते जायना चला आता मेगेल पुरा जाला चिक्के हांव एक सोण येता हांगा हांगा पूजाय केला हांव वय आज पूजाय जाला हांगा आनी एडिटींगय करता फस्ट एक फटाफट सोडता ताजी मागीर येवन बाकीच करता हाची की बेटर फील जाता जाल्यार दनपार सेशन हांव भायर वता क्लास घेवच्या खातीर मॉर्निंग सेशन हांव कॅन्सल केला आतां दनपारां मागीर हांव पळयता ट्राय करता बेटर फील जाल्यार हांव वता चलो चलो लेट्स गो तो हांगा मेगेल व्लॉग एडिट जाला आतां चिक्की सौकी आसा बट तरी पण म्हाका तें दुखता आसा बट कंट्रोल आसा मागीर हांव एक काम करता पॅच सिंपल बेस्ट ते पॅच करता आसा तर थोडे सिंपल म्हळ्यार हेल्दी ते तर हांगा जी वत आयला पावस ना हांगा चलो पळोवया आतां चिकला कॉन्स्टिच्युओ Later that same evening. सो आता जस्ट मेगेल ऑफिसातून भाई सरली आणि पळया म्हाका घेवच्याक यो पळया ती यो म्हाका घेवच्या आयला आजी कशी आहेस तू चिक्की बेटर आसा चिक्के बेटर की मस्त बेटर ओके आणि के ओके ओके चुसी ओके जाय न्ही आनी के वय ठीक आहे जातालें ओगर जातालें दनपार मागीर हांव कॅन्सल करनी असेल क्लास लायक जाता म्हळ्यार घरा लागून भायर पडल्यार चिक्के लायक जाता हांव म्हणलं गायज ही हेट्स टेकिंग हॉलिडेज तो केन्नाय रज घेना म्हाका रज घेवच्या मन जायना ताका मजा येता भायर भोंवच्याक ही लव्स हिज वर्क त्या पद्धतची घरकड बसला कंटाळ येता तसं तर करका ना जाल्यार दिवस पुरा अशें दिसता की वेस्ट जालें ओके एनीवेज आता मी वचावे वचा चलो आम्ही बाय सरी आंग दुखून Okay. सो आता कसन प्लॅन आमगेला आता प्लॅन गोत ना आता एक काम करूया फर्स्ट आता देवस्थान एक्झॅक्टली हांव म्हणजे आशिल्लें सकाळी रेडी जायनी आशिल्लो ताजे खातीर हांव फोर्स करनी नाजाल्यार ही सकाळी वच्ची आशिल्लें आता आमी मंदिरां वच्चा पळया आज गर्दी आसच्या पुरो कित्याक की आज ही गुरुपौर्णिमा न्हय अरे हा वही सो मे बी लायनी आसच्या पुरो ओहो पळया लेट्स सी वचून देवस्थानांतून सो आता आम्ही हांगा टेम्पला लागीं पावल्या ती आणि कितले ब्युटिफूल टेम्पल आस पळया हे हांगाचे गणपती देवस्थान आमगेल घरा लागींचे देवस्थान गणपतीले तर जस्ट बाईक पार्क केलं हांगा आणि आता वचा देवस्थाना लागीं देवस्थान हांगा आसा वचून पांय पडया राव बस सुरवें थंय घेवं का म्हाका कसं ना हें देवा दिवचे खातीर अच्छा ओके काय आसता एक शॉप हांगा पळयर घेवया नाल केळें हार घेवया तर हांगा पळयर घेतला गणपती देवस्थान
भारी चंद देवस्थान सांगा बघूया की. तर देवस्थानात वचून आयली आम्ही आता एका क्लिनिका सोडता. आमगे लायकन दर्शन झालं भारी खुशी झाली आजी गणपती देवस्थानाची. हॅलो, हॅलो हाऊ इज माय पेशंट. या टिकली हंग काही नाही तर आता अशी ताण बशीत असेल काय लायची की जागेरी इथलं आणि चिक्की सांग सांग टिकली लवकर असेल ना तू. लागली वा. कशी आहेस मेगल पेशंट. हाऊ इज माय पेशंट. तुगल पेशंट बार लायक असत सुपर समजल वा. समजाल म्हणलं कसं ना जाय नाही वा. हांव कशी अशी असं तावड दाखवून फटाफट समजा मागीर आमकां पार्टी कर का. पार्टी जावच्या खातीर आधी एक वारा मागीर. हा चल चल एक वार हांव पेंडिंग वेट करता पार्टीच्या. अच्छा आम्ही एक वारा मागीर पार्टी करूया डोंट वरी. आजी सकाळी पानपोळो खाल्लो आताही पानपोळो खात तसं. आज आमगे घरकडे पानपोळो दिवस गाईस. आज सकाळ डुगून रावत ते खाली पानपोळो खातोस यो असं ऑड नाही बट ताकता लाय जाता जाल्यार ते खावो कसल पुणी खावो खाऊन जाल्ले आणि चिकी बेटर आसा कसं एक्सपेक्ट केलेलं त्या जायनी हांव म्हाका सेलिब्रेशन करचें आशिल्लें आणि ह्या फाटी सेलिब्रेट करनी बट एक नॉर्मल सेलिब्रेशन. इट्स ओके आम्ही करूया मागीर तुची काही समजा सुरू आहे. मगतच तुम्ही मस्त म्हळ्यार पुरो जण मस्त एक्सपेक्ट केलं असतालें की एनिवर्सरी आमी कशी सेलिब्रेट करता करूं. तर आज कसे नाही जायनी आज व्लॉगय इतले चड कर न्ही एनर्जीची ना आता गेल्यान तू तर कसं ना. इट्स ओके बट ही विल बी फाईन सून अँड वी विल सेलिब्रेट आवर एनिवर्सरी. बढिया एनिवर्सरी. आम्ही मंदिरा वचून आयली ती ऍटलिस्ट तसं कोणी आम्ही फ्रुटफुल केलंय. देवस्थाना वचून आयली ती गणपती देवता भारी चंद गणपती देवस्थान आमगे एरियान तुले ते एकदम अनएक्सपेक्टेड आशिल्लें. कोणा दोगांयय प्लॅन ना आशिल्ले वचचे देवस्थानान तू ह्यो म्हाका पिक करू आयलो हांव म्हळ्यार वचच्या देवस्थानान तू सकाळ मेगेल मना आयलेलें ऑनेस्टली बट ह्यो सवकीना म्हण हांव म्हळ्यार आसो नाका ताका म्हळ्यार ट्रॅव्हल करची नाका म्हणून. बट जेन्ना तो म्हाका पिक करू आयलो हांव म्हळें चलो आज तो भगवान ने ही बोला है आ जाओ गणपती बाप्पा ठीक कर हाका. हांव हांगा तरसून बसतस आनी तूं म्हाका जोर जोरान परसितस. तर आता व्हिडिओ हांगाच एंड करता. तुमकां पुरो जाणांक आमगे व्हिडिओ पसंद आयल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्राईब करा गायज. And don't forget to follow Konkani couple. Bye guys. बाय टेक